आमच्या मदी आमचे मुखेल सोयरे म्हणून आमचे राज्यसभाचे खासदार तसेच आमचे गोवा प्रदेश भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आदले सर सदानंद शेठ तनावडे तसेच आमचे आदले खासदार सर आम्ही NRIचे चेअरमॅन ॲडव्होकेट नरेंद्र सावेकर सर तसेच आमचे गोवा डेव्हलपमेंट टुरिझम कॉर्पोरेशनचे MD माझे मित्र बाप कुलदीप आरोलकर सगळे त्यांचे वांगडी बाप दीपक नार्वेकर आणि बाकीचे सगळे त्यांचे वांगडी तसेच माझे उपस्थित असलेले आमचे आदले चेअरपर्सन काउन्सिलर बाप दीपक नाईक आमचे मुरगावचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रभारी बाप संतोष केरकर आमचे भारतीय जनता पार्टीचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर माझे मित्र बाप प्रसाद प्रभू गावकर तसेच माझे बाकीचे सगळे आमचे मानेस उपस्थित असा हांगा फुडल्यान माझे बसलेले सगळे आमचे सत्कार मूर्ती ज्यांचो आयज सत्कार आमच्या गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या थ्रू जावपाचो आसा आणि सगळे माझे वांगडी आयज खूप खुशी भोगता कित्याक आयज खंय तरी देवान म्हाका ताकद दिली आणि आमच्या मुरगांवा भितर हो फर्स्ट टाइम म्हणटा हांव कित्याक जाल्यार हो हिस्ट्री जाल्लेली आसा केन्नाच आमच्या मुरगांवान केन्नाच कसलो फेस्टिवल इव्हेंट म्हणटा तो जावना हो पहिले फावट जाता आणि तो बीन आमच्या सड्या भागाचेर जाता आणि तो बीन आमचे रोज सर्कल ग्राउंडाचेर जाता तेजे लागून हांव आमचे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन माझो मित्र बाप केदार नाईक जो आनी थोड्याच वेळान हांगा पावतलो ताका खूप खूप मना काळजांसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेज्या आदाराचेर आयज हांव हो प्रोग्राम हांगा हाडूंक शकलो आणि त्याच प्रमाणे आख्खी आमची टुरिझमाची टीम जी हांगा उपस्थित आसा तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी खूप खूप सपोर्ट केलो आमकां आणि मुद्दाम हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करपाक सोदता प्रोग्राम निकतो सुरू जाल्लो आसा मेन जे एट्रॅक्शन आसा ते उरलेले आसा मेन म्हणटा तो हांव तुमकां सदांच सांगतालो जो ड्रोन शो आमचो ऑलमोस्ट तयार जाल्लो आसा जो केन्नाच म्हणजे एकदाच तो पणजे जाल्लो आणि केन्नाच तो आनी गोंया भितर खंयच जावन नासलो तो फर्स्ट टाइम आमच्या मुरगांवा भितर जाता तेजो सगळ्यांनी म्हाका दिसता लाभ घेवपाची गरज आसा कित्याक बरो शो जावपाचो आसा तेज्याच वांगडा बाकीचे खुबशे शो जावपाचे आसा त्या उपरांत मागीर म्हाका शूट हांडो जावपाचे आसा मागीर आमची मेन जी सिंगर प्लेबॅक सिंगर आसा हेमा सरदेसाय ती आमकां हांगा परफॉर्मन्स दितले अलॉंग वीथ रॉकर्स बँड सो अशे खुबशे प्रोग्राम जावपाचे आसा खूप आनंद दिसता कित्याक आयज जे आख्खे आमचे मुरमुगांवचे लोक तुमचे इतले व्हड संख्येन तुमी हांगा उपस्थित रावले आणि हो प्रोग्राम एक ग्रँड सक्सेस करपाक लागून तुम्ही सगळ्यांनी जो म्हाका हातभार लायलेलो आसा आणि त्याच प्रमाणे म्हाका आमचे गोवा टुरिझम कॉर्पोरेशना कडून खूप सपोर्ट मेळ्ळो आसा मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता ही जी स्टॉल लायला आमी 14 स्टॉल्स आसा आयज आमी ज्या बाकीच्या इव्हेंटाक पळयता जाल्यार स्टॉल्स म्हणटा ती सदांच ते कोणाक तरी घालपाक दिता आनी विकते दिता ते बट हांगा आमच्या मुरमुगांव भितर तेंच्यांनी म्हाज्या रिक्वेस्टाचेर आयज सगळी जी स्टॉल्स हांगा आसा 14 स्टॉल ती सगळी आमी महिला ग्रुपाक आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिल्लेले आसा आणि तेंच्यांनी आपले डिफरंट जे वरायटीज आसा ते हांगा दवरलेले आसा सगळ्यांनी तेजोय लाभ घेवचो भुरग्यांक लागून गेम्स दवरलेले आसा थंयसर फाटल्यान आमी असोच आमचो फाल्यांवू कार्यक्रम आसतलो फाल्यांवू मेन खुबशे आमचे प्रोग्राम आसतले तेज्या लागून आनी फाल्यां मेन एट्रॅक्शन जे आसा आमी LED प्रोग्राम म्हणून आसा तो आसा बरो परफॉर्मन्स आसा तेज्या उपरांत आमचो बॉलिवूड सिंगर आणि वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन म्हणटा तो सुदेश भोसलेचो प्रोग्राम आसा सगळ्यांनी परत हांव सगळ्यांक इन्वायट करता फाल्यां तेंच्यांनी येवचे चड टायम घेनासतना हांव मागता आमच्या सगळ्या मानेस्ताक जे तुमी हांगा उपस्थित राहिलो जो मान सन्मान आयज आमकां दिल्लो आसा आमच्या मदीं मुद्दाम आयज हाजीर आसा आमचो राज्यसभेचो खासदार सर सदानंद शेठ तनावडे आमचो NRI कमिशनर चेअरमॅन ॲडव्होकेट नरेंद्र सावेकर आणि आमचे टुरिझमाचे सगळे वांगडी मुद्दाम ते आमच्या मुरमुगांवान येयले तुमकां सगळ्यांक संबोधीत तुमचो चड टायम घेयना कित्याक आमचे थोडे फेलिसिटेशन आसा तांकां फेलिसिटेशन करपाक हांव सराच्या हातीनसून करपाक सोदता तेज्या लागून परत एकदा तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आणि परत एकदा सगळ्यांक जय हिंद जय गोवा. महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नाईक तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार संदीपबाब बामणकर NRI कमिशनर आणि आदले दक्षिण गोंयचे खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष आरोलकर जनरल मॅनेजर दीपक नार्वेकर दीपक नाईक जयंत जाधव बाकी सगळे मानेस आणि बऱ्या तरेन संतोषान करपी बाय सिद्धी
आणि तुम्ही सगळे उपस्थित सगळे पत्रकार मोठ्या संख्येन मुरगांव आणि सराउंडिंग भागातल्या सगळ्या भावांनी भयणांनी सगळ्यात पयलीं हांव आमचे DTDCचे चेअरमॅन बाब केदार नायक हांकां धन्यवाद दिता कारण तांच्यांनी हो कार्यक्रम उत्तर गोंय नाशिल्लो पण ज्या तरेन तुमचो आमदार संकल्प बाब आमोणकर हांच्यांनी प्रयत्न केलो आनी ताणें रिक्वेस्ट केलो की हांगा हाडूं जाय आणि ज्या तरेन आमी आज पळयतात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत आमचे टुरिझम मंत्री रोहन बाब खंवटे आसत आणि आमचो केदार बाब नायक हे व्हडले फेस्टिवल हे केवळ पणजेर न दवरता गोंय भरल्या वेगवेगळ्या भागा भितर आता त्यांनी जसं सांगले मडगांव कार्यक्रम आसा बाणवली चालू आसा आणि तशा पद्धतीचो 2 दिसाचो कार्यक्रम हो हांगा दवरला हाच्या भितर हे सगळे करता आसतना हांगाल्यान लोकल जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा ह्या सगळ्यांक लागून हांगा स्टॉलाय दवरिल्ली आसा आणि हांव म्हणटा की आज आता म्हाका दिपक गेला हांगा सांगून गेलो की वास्को पावस पडटा आता आमचे मंत्री म्हणटाले की मडगांव पावस पडटा पण देवूळ एक वेळेस बरें काम करता तर कृपा दवरता त्यामुळे आज ह्या प्रांगणा भितर पावस ना. कारण संकल्प आमोणकर हे बरें काम करता हे सगळ्या निसर्गाकूय दिसून आयिल्लें आसा आणि त्यामुळे एखादें काम जेन्ना करपाक जाय त्या वेळाचेर तें बरोबर आसा की चूक आसा हें न्हू पळयना पण म्हज्या मतदारसंघातल्या लोकांक लागून जर कितें करपाक जाय कोण आपल्याक कितें म्हणटा तें ताका पडलेलें आसना पण लोकां फाटल्यान ठामपणान उबो रावपी असो तो आमदार आसा आणि आज आम्ही ज्या तरेन पळयतले आमी वेगवेगळ्या ह्या मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या फिल्डातल्या बऱ्याच जणांचे हांगा सन्मान केले सामाजीक क्षेत्रांत आसत कोणी तरी एखादे धाडस करून आणि एखादो प्रयत्न करून चलाक धरले आसत असे विविध असे वेगवेगळे आसत स्पोर्ट्समॅन आसले ह्या सगळ्यांचो हांवें सन्मान केलो आणि त्यामुळे हे सगळे करता आसतना सगळे बरोबर घेवन कशें वचप हे संकल्प बाब आमोणकरान बऱ्या तरेन समजता आणि म्हणून ज्या तरेचो आज हांगा फेस्टिवल हमेशा पयल्या वेळार फेस्टिवल जाता हाच्या पयलीं केन्ना तशा पद्दतीचे फेस्टिवल हांगा जावं नाशिल्ले आणि त्यामुळे ह्या फेस्टिवलाक तुमचं सगळ्यांचे सहकार्य कारण तुम्ही सगळ्यांची उपस्थिती ही हांगा आसा आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप आसत तांकां कितें तरी मदत मेळपाक जाय ह्या मतदारसंघातले जे काही लोक आसात तांकां गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान एखादें रिकॉग्निशन मेळूं जाय बऱ्याच जणांचे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान सन्मान जाले आसतले पण एखादें रिकॉग्निशन एखादें मेळटा गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्यान एखादो सन्मान जाता तो वेगळ्या पद्धतीचो सन्मान आसा आणि म्हणून हांव सगळ्या ज्यांचो सन्मान जालो त्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता कारण ताका एक रिकॉग्निशन मेळिल्लें आसा वेगवेगळे वरपासून सिद्धी म्हणटा हांगासर आनी उदय दोगांय जाणां ज्या तरेन म्हाका सांगतालीं की गोंयचे वेगवेगळे आसात कारण आमी गोंया भायर वचूं जाय अशें ना गोंया भितर सुद्दां बऱ्या तरेचो कल्चर आसा नॉर्थ इस्टांतूय हांवें तांचो परफॉर्मन्स पळयलो आणि हे सगळे करता आसतना आमच्या भुरग्यांची कला जी आसा तेंचे टॅलंट जे आसा हे टॅलंट दाखोवपाची एक संद आसा आनी म्हणून हांव चड वेळ घेता परत एकदा बाब केदार नायकाचे धन्यवाद दिता आमचो संकल्प बाब आमोणकर यांचे अभिनंदन करता कारण तांच्यांनी हो कार्यक्रम हांगा हाडलो आणि आमी धन्यवाद दिता भाग्यवान समजता कारण बऱ्याच जणांचे सन्मान आमच्या हस्ते करपाक मेळ्ळे आणि म्हणून हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा आणि म्हजे उलोवप थांबयता देव बरें व सदांच संकल्प वाटल्यान आसचो हे समयाचेर मागता हे फेस्टिवल घडोवन हाडले म्हूण संकल्पाक ते मना काळजांतल्यान एक अपुरबी भेटी आनी विचार उतर समयता सगळ्यांक देव बरें